चिवय तुये हांगा प्रशांत तिळवे हांच्या पाळीव कुत्र्याक बिबट्यान खालो। ही घडणूक मध्यान राती 3च्या सुमाराक घडल्या। या वाठारांत बिबट्याक लागून आता लोकांमदी भिरांत पातळ्या। प्रशांत तिळवे केन्ना हो आयलो वाघ आणि पेट्याक वयलो? ह्यो राती सर 3च्या दरम्यान येयला आणि म्हणजे आमचो एक तो राखणदारच कसो कुत्रो ओके. तो कोणाक असो सहसा भितर घेयनासलो पूण आयज तेकाच अटॅक जाल्लो आहा। तुमकां मागीर केन्ना कळ्ळें? सकाळी कळ्ळें म्हाका संक उठलो तेन्ना। तेचे पयलीं कांयच ना, जागूच ना. जागूच ना। नंतर डायरेक्ट त्याच्या मानेकच अटॅक केलो न्हू, तो आवाजच बंद केलो। राखणदार तो राखतालो सगळे. अरे फॅक्टरीन लोकांक राखा मरे सारको जाय न्ही ये वचन कोणाची गजाल करिना आनी भाकर घातली मी उडयली मागीर घेवन ते कंपनीन जावन खाय घरा कडेन खायना जाय इतको म्हाका सकाळ कितकें रडलें मी। कितल्या वर्साचो आसतलो आई पेटो? 4 वर्साचो. हय हाडले 4 वर्सां जालीं।